हांव सगळ्यांत पयलीं पोरबी भेटयता आनी तांकां सगळ्यांक हांव बरो एक तेंचें अभिनंदन करता, कित्याक ह्या वाठारांत हो टुर्नामेंट घडोवन हाडप आनी ह्या वेळार घडोवन हाडप हें बरें डिफिकल्ट आसा. आमी उलोवपाक गेले जायत जाल्यार फुटबॉल टीम गेम ही एक आमची गोंयची सगळ्यांत म्हत्वाची गेम आसा. ही गेम आमी गोंयांत गोंयची गेम म्हणपाची गरज ना, तर गोंयची ही सगळ्या गेमीचो ही मुखेल गेम आसा. गोंया भितर सगळ्या गेमीची मुखेल गेम म्हणल्यार फुटबॉल गेम. ह्या गेमीन आमकां सगळ्यांक म्हणजे जे कोण फुटबॉल खेळटात, जे भुरगे फुटबॉल खेळटात तांकां शारिरीक सगळो एक्सरसाइज जाता. असो एक्सरसाइज खंयचेच गेमी भितर जायना. खूब एक्सरसाइज करतात, तो एक्सरसाइज वेगळे वेगळे तरेन करचे पडटात. हो एक्सरसाइज जो फुटबॉलाक एक्सरसाइज आसा तो पांयांक धरून तो केंसांक पर्यंत एक्सरसाइज जाता. अशी ही टीम आसा, गेम आसा. तेन्ना हांव आमच्या माउंट मेरी बॉयसांक हांव परत एक खेपे तेंचें अभिनंदन करता आनी म्हाका हांगा 2 उतरां उलोवपाक दिल्ले बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी 2 उतरां. माउंट मेरी बॉयज भुरग्यांनी जो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला, ह्या प्रोग्रामाक आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचे फादर, चर्चीचे फादर, तशेंच आमचे गांवचे पंच फ्रँकी, सांगे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचे अध्यक्ष डायगो फर्नांडीस, सिनियर आमचे काँग्रेस लिडर श्री रजनीकांत काका, तशेंच आमचे कन्व्हेनर जितेंद्र, आनंद नाईक आनी हांगा जमिल्ले सगळे फुटबॉल लवर्स. हो टुर्नामेंट घडोवन हाडले बद्दल माउंट मेरी बॉयज यांचे हांव अभिनंदन करता आनी म्हाका हांगा आपयल्ले बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. पळय, फुटबॉल हो आमचो गोंयचो एक पारंपारीक खेळ आसा आनी फुटबॉलांतल्यान आमकां एक्चुअली फुटबॉल इज नॉट जस्ट अ गेम, पूण फुटबॉल आमकां एक भुरग्यांक डिसिप्लीन, एक स्पोर्ट्समॅनशीप आनी आमच्या भुरग्यांचे टॅलंट दाखोवपाक एक हो खेळ जावन आसा. तेन्ना आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हांगा एकठांय येवपाचें ही एक बरी संद मेळटा आनी आपल्याचें टॅलंट दाखोवपाक हे टुर्नामेंटाक मेळटा. तशेंच आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा की हे जे टुर्नामेंट घडोवन हाडटात तेन्ना आमकां खूब फायनान्शियल जावं अदर खर्च आसता ते आमी सगळ्या सोशल वर्करांनी जर तर हे आमचे बारीक बारीक क्लबां जर तर आमी जनरसली कितें डोनेट केलें जाल्यार आमचे भुरगे मुखार वचूंक शकता. हांव मागतां की अशेंच आमचे जे कोण सोशल वर्कर आसात तेंच्यांनी आमचे हे फुटबॉल जे टुर्नामेंट जाता तांकां हातभार लावन तांकां प्रोत्साहन दिवचें. तुमी म्हाका हांगा आपयले आनी 2 शब्द सांगपा दिल्ले बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आसतना केळी भाशेन तुमचो हो खेळ पळोवंक म्हाका चड खोशी, कित्याक हांव एक फुटबॉलाचो एक मोगी. जरी तर आमी नदर मात जाल्यार आख्ख्या गोंयकाराच्या वो आख्ख्या देशा आख्ख्या संवसारांत जायत्या जाणांक फुटबॉलाचे जायतेच मोगी आसतात. जरी तर आमी फुटबॉलाचेर आमी नदर मारत जाल्यार आमकां हो एक खेळ जावन आसा न्हयच आमकां सगळ्यांक एक बरी भलायकी दिता. आनी हो खेळ न्हयच एकल्याचो जावन आसा, पूण जातूंत जायतेच प्लेयर आसात आनी हे सगळे प्लेयरांक वेगवेगळे स्किल्स आसात आनी एकल्यान वचून गोल मारूंक जायना, पूण तातूंत टीम वर्क गरजेचो, तातूंत डिसिप्लीन आसूंक जाय आनी तेन्नाच एक बरी गेम जावंक पावतली. जावं ती खंयचेच एक मॅच एक टीम जिखत एक टीम हरत, पूण तातूंत कांयच फरक आसना, कित्याक एकूच टीम जिखणार जावन आसा. पूण भोव अदीक मोलाचें म्हणल्यार सगळीं एकचारान एकवटान येवन ती आमी खेळ खेळटात. आनी जेन्ना हो ल्हानसो असली हीच भाशेन आमी टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज करता तेन्ना जे कोण ऑर्गनायज करतात तांचे मदीं आमी पळयता सगळे गांवचो लोक एकठांय येवन हो जे भाशेन हो आयचो टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज करून हाडला. सो तुमकां सगळ्यांक म्हाका हें आमंत्रण दिल्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी माउंट मेरी बॉयजांनी 26th ऑल गोवा टुर्नामेंट 9 इसाइड टुर्नामेंट घडोवन हाडला.
आमी हो टोर्नामेंट जायती वर्सां जालीं आतां करीत आसाय आनी हे पावटी आमकां सत्यावन गांवकर हाणें आमकां जायतो आदार दिल्लो आसा. ह्या टोर्नामेंट घडोवन हाडपा ताणें आमकां दोनूय प्रायज भेटोवन आमकां खूब हेल्प केल्ली आसा. कितले दीस जातलो टुर्नामेंट तुमचो? हो टोर्नामेंट 2 भागांत जातलो. फर्स्ट 8 टिमी ओपन टिम्स आसतल्यो ऑल गोवा आनी सेकंड 8 टीम आसतो त्यो सांगेच्यो इंटरवॉर्ड टिम्यो. आनी सद्या आतां कितली टिमींनी भाग घेतले आसा हितून? हे टोर्नामेंटा 16 टिमींनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा. परत एकदां आमकां हो टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक सगळ्यांनी जेणे कोणें आदार केला तांकां हांव सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.